आसगांव घरमोडी सारकेंच प्रकरण पणजे घडिल्लें, मात ताचेर कसलीच कारवाय जाली ना अशें आपाचो मुखेली अमित पालेकार हांणी सांगलें। गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या हाचेर लक्ष घालपाक राज्यपालाची भेट घेतिल्ल्याचें अमित पालेकारान सांगलें। तशेंच पुलीस महानिरीक्षकान केल्ल्या विदेशी यात्रेचेर लेगीत खर कारवायेची मागणी केल्ल्याचें अमितान सांगलें। आम्ही गव्हर्नराक आज एक रिप्रेझेंटेशन दिला फेल लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा। आम्ही खूपशे इन्सिडेंट पर्टिक्युलरली फॅक्च्युअल इन्सिडेंट जे घडल्या गोंयान आणि वेर ड्यू टू इंटरफेरन्स ऑफ पॉलिटिशियन्स आणि पोलिसिंग फेलियर्स हाजेर आम्ही आज गव्हर्नराक एक रिप्रेझेंटेशन दिला। फेल लॉ अँड ऑर्डर हाऊ इट इज अफेक्टिंग स्टेट ऑफ गोवा, गोंयकारांक आज कशे त्रास जावपाक लागल्या, गोंयकारां भितर आज कसो फियर निर्माण जाला ताचे आमी आज एक रिप्रेझेंटेशन गव्हर्नराक दिला। एंड वी हॅव सॉट his interference in reprimanding or calling the chief minister and asking him to take charge of the situation. And constitutional failure जावपाची परिस्थिती निर्माण जाल्या गोंयान, जशें लायफ लोकांचे अफेक्ट जाला ताजेर इमिजिएट एक्शन घेवची आणि हे सगळे जाग्यार घालचे म्हणून आमी इंटरव्हेन्शन मागला ऑफ गव्हर्नर ऑफ गोवा। आम्ही तुमकां दिता कॉपी दिता, विल शेअर द कॉपी विथ यू। पर्टिक्युलरली हांवें आसागांवचो इन्सिडेंट इज द कोर इशू, पण ताच्या बरोबर सिमिलर इशू जो हायलायट जावन आशिल्लो जो पणजेन जाल्लो कारंजाळे अशेंच एक घर मोडिल्लें, जातूंत भितर एक फॅमिली रावताली विथ वन चायल्ड, 2 चिल्ड्रन, घोव बायल आणि 2 गोंयकार, 2 भुरगीं तांची, वन इज इन्फंट, वन इज अ किड। ओवरनायट पणजे अशें घर मोडिल्लें। ही इज इन मेंटल हॉस्पिटल टुडे because of what has happened to him. आणि हे आमी हायलायट केला। अशे खुबशे इन्सिडेंट आसा गोंयभरचे बारीक बारीक जे आमकां कळ्ळा। द वे लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इंटरफियरन्स ऑफ पॉलिटिशियन्स अँड बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट police are particularly controlled by politicians, and the rift between IPS and Goa police lobby because of whatever that has happened in last few days. And also particular incident जे आम्ही last time सांगितले की current IGP of Goa who is right now traveling, my tweet was a lot of people misinterpreted it as whether IGP cannot travel to US. My tweet was particularly directed to the fact that his tickets were purchased by a local officer, Goa police officer at